काणयेचें नांव आसा रानाची राणी. एक दाट आनी व्हडलें रान आशिल्लें. तातूंत जायतीं जनावरां रावतालीं आनी त्या रानाचो राजा आशिल्लो वाग. हो वाग आपल्या पोटाभुकेक जनावरांक मारतालोच, त्या भायर हेर जनावरांक मारूनय तांकां त्रास दितालो. सगळीं जनावरां ताच्या त्रासाक वाजेल्लीं. त्याच रानांत एक हुशार बोकडी रावताली. त्या बोकडेन आपल्या हुशारेन जनावरांची मदत करपाचें थारायलें आनी सगळ्या जनावरांक आपोवन ताणें एक बसका घेतली आनी त्या वागाक मारपाचें आश्वासन सगळ्या जनावरांक दिलें. ताच्या उतराक सगळ्या जनावरांनी वाग मरतकच त्या रानाची राणी त्या बोकडेक करपाचें थारायलें. दुसऱ्या दिसा बोकडी वेळ पळोवन वागा कडेन गेली आनी वागाक म्हणपाक लागली, महाराज, तुमी जाणा, दुसऱ्या जंगलांतलो वाग आमच्या जंगलांत घुसला तो. दुसऱ्या जंगलांतल्या वागाचें नांव आयकतकच वाग सामको रागान थरथरपाक लागलो. ताका खूब राग आयलो. ताच्या पांयांची तिडक सामकी मस्तकाक गेली. ताणें रागान विचारलें, खंय आसा तो? खंय आसा तो म्हजो दुस्मान? तीच वेळ सादत बोकडीन ताका सांगलें, म्हाका खबर आसा तो खंय बसला तो. तेन्ना वागान म्हळें, चल दाखय म्हाका. बोकडी मुखार आनी वाग फाटल्यान चलूंक लागलो. बरें चलून वतकच बोकडेन वागाक एका खोल बांयचे धडेर हाडलें. बोकडेन आपले 2 पांय बांयचे धडेर तेकोवन ती उदकान पळोवंक लागली आनी पळयतना तिणें म्हळें, हो पळय, हांगा लिपून बसला, आमकां कसो पळयता पळय. वागाक राग आयलो. ताणें पांय वयर दवरून बांयंत पळयलें. बांयंत पळयतकच ताका ताचेंच रूप दिसलें आनी तें रूप पळोवन ताका खरेंच दिसलें की होच तो दुसऱ्या रानाचो वाग. ताणें आनी वेळ केलो ना. तो धांवून वचत तर ताणें व्हडली गरड घालीत उदकान उडकी मारली. बांय खूब खोल आशिल्ल्यान वाग बुचकळूंक लागलो. वयर येवपाक वाट नाशिल्ल्यान तो बुडून मेलो. हें सगळें नाटक पळोवपाक भायर मात सगळीं जनावरां जमिल्लीं. वागाक बुडटना पळोवन ती खूब खोशी जाली. सगळ्या जनावरांनी बोकडेचे आभार मानले आनी जनावरांनी बोकडेक राणी म्हूण संमती दिली. त्या रानाची राणी केली.